सांजे आमकां मिडिया मार्फत कळ्ळें की काँग्रेसीन अलायन्स करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी रातचे म्हाका दिसता 9 का 9:30 वरांचेर बाब दिग्विजय सिंगान आमचे जे गोवा फॉर्वर्डचे सुप्रिमो आसात बाब विजय सरदेसाय हांकां फोन करून तांच्या काँग्रेस नेत्यांची जे डिसिजन जाला अलायन्सा बद्दल की अलायन्स करूंक सोदतात म्हणून हें कळयल्लें आसा आनी अलायन्साचे मॉडेलिटीज वर्क करपा खातीर आमचे गोवा फॉर्वर्डाचे मेंटर आमदार आज दनपारां आमच्या ट्रेजररा बरोबर दिल्ली गेल्ले आसात आज आनी सांजे 6 वरांचेर 6:30 वरांचेर तांची काँग्रेसच्या लिडरा बरोबर मिटींग आसा आनी ताच्या नंतर सिटाचे अलायन्स जातलेच आनी जाल्ल्यान जमा आसा ओन्ली सीट मॉडेलिटीज ज्यो आसात हे तुमकां ऑफिशियली जाल्या नंतर आमी आज कळयतले रातचे वी आर इन डिस्कशन वी विल लेट यू नो वॉट इट इज बाय टुडे नायट आमचे 4 आशिल्ले आमी जे 4 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले वेळ्ळी फातोर्डा सालिगांव आनी शिवोली हे आमी डिक्लेअर करून आमचे कॅन्डिडेट ऑलरेडी 1.5 म्हयन्यांनी वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग द डोर टू डोर कॅम्पेन इन नेक्स्ट 10 days इन ऑल दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज डोर टू डोर फर्स्ट राउंड म्हणून आमचे आमदार आज गेल्ले आसा तांच्या वायस उपाध्यक्षाक मेळपाक काँग्रेस पक्षाच्या आनी म्हाका दिसता रातचे भितर एक खबर येवंक जाय आज कितें सीट एंड यू विल गेट अ ऑफिशियल अनाउन्समेंट ऑफ द अलायन्स टुडे नायट